साहेब बांदोडकर गोयचे पहिले मुख्यमंत्री, तांची समाधीस्थळ सायडीक आसा. तांच्यांनी जे कार्य केले ते गोंयकारांक जे भाऊ कोणी पळोवंक ना, बट भाऊचे कार्य आजूनय खबर आसा लोकांक. आजूनय म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सांगता त्याच धर्तीचेर भाईचे कार्य जे आसा हे गोंयच्या क्षेत्रात तेदेच मोठे आसा. अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी मनोहरभाई पर्रीकर आणि सायन्साचो विचार करपी मनोहरभाई पर्रीकर हाच्या मदीं सगळे कितें ते आयले. I always believe that Mr. Manohar Parrikar has lived for a cause and died for a cause. So I said, let me be a cause at least to help someone as far as blood donation at least is concerned. आज 13 डिसेंबर भाईचो बर्थडे. दर वर्सा हांगा ब्लड डोनेशन कॅम्प आसता, ज्या जाग्यार दर वर्सा आमी येता. मनोहर भाई आसतना एक खंय तरी लोकांक ब्लडाची गरज पडटा तेन्ना तेजी काळजी मिटची थोड्या प्रमाणान तरी ती आमकां ब्लड कार्डां अरेंज जावची आनी खुबशे जाणां कडेन ब्लड डोनेट करचें. आयज आमी मनोहर भाई पर्रीकर हेका तेजे जयंती निमित्तान तेजी आयज याद केली. तेज्या कार्यकाळान तेणें खुबशीं कामां केली. तेका आमी पिलेन पंचायत म्हणून आयज तेका उडास करून भाईन आमकां गायड पिलेन पंचायतीक म्हणून खूब गायड केल्ले आसा. आमच्या गांवान खूब डेव्हलपमेंट भाईच्या तर्फे भाईचो सपोर्ट आसून खूब जाल्लो आसा. तसोच गोंया राज्या खातीर भाईन खुबसो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. आयज श्री मनोहर पर्रीकर एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यांची आयज जयंती. रात दीस आपल्या हेल्थाची कसलीच पर्वा न करता फक्त गोंयाच्या हिताक लागून आनी गोंयचे जनतेक लागून रात दीस तेणे जी कामां केल्ली, एक आदर्श असो मुख्यमंत्री गोंयांक आमकां लाभलेलो आसलो. But when we speak about New India, we must be confident in the power of the true narrative. We must be absolutely unmoved that it is ultimately the power of true narrative which is going to triumph. And I think Parrikar ji, throughout his life, especially in his last days, when it came to the Rafale, he showed the power of the true narrative. The power of true narrative and the power of people. I think that is what defined Manohar ji. He embodied that, and I think that is what defines Prime Minister Modi's governance vision and his vision for a new India.